तू पण ते बोरिंग आमचं हलवा राहिला फोटो तुम्ही आता टँकर एक टँकर आणून एका खबर उदक 8 महिने झाले एक दिवशी टँकर हडपाचे बोरिंगाची उदक पंधरा दिवस पहिले चेक करून गेला अजून पाठवून देईल 15 दिवस झाले बाबा त्याला टँकर येत म्हणा रेडी ना आम्ही आयचोच किती गावता आम्ही उद्या let them go. बिना गोयचे सगळेच कोरिया गेले भाऊ तुम्ही आज कित्याक गेल्या 8 महिने झाले आमका उदक ना 8 महिने झाले आमका उदक ना पयर आम्ही होय आसलो साहेब येयलो आम्ही कन्सर्न डिपार्टमेंट हेच्याकडे येयले जेई कडे उलयले जेई म्हणपा लागलो आम्ही एनओसी रावल्या एनओसी आमकां रोड कटिंगाची एनओसी कितें तरी ते पायपलायन त्याच्या पयलीं पायपलायन चेंज केली तें चेंज करून पयलें आमकां उदक ना आनी मागीर सेकंड म्हणपा लागलो आतां रोड कटिंगाची आतां हे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक जर रोड कटिंगाची एनओसी जर मेळना जाल्यार हे आमी लोकल जर एनओसी गेले डिपार्टमेंटाक जाल्यार आमकां मेळटली ते आतां 8 दीस जाले आमकां तेंच्यांनी सांगलें ती हाडून दवरल्या आनी कितें हाडून दवरल्या म्हणून सगळें सांगलें तेंच्यांनी पूण आयच्या डेटीक तेंच्यांनी प्रोसेस करूना चारण्याचोय प्रोसेस जावना आनी तशें आहा इतले दीस कशें रावले तुमी बरें इतले दीस म्हणून आमी आतां पयर येवन 8 दीस वचून येवन गेले आमी 8 दिसान येवन गेले तेन्नाच आमकां सांगलें तेंनी सगळें करता म्हणून आतां पळय आमच्या पंचाकय सांगलें पंच बाबडो फॉलो करीत आहा तो सगळे तेंच्यांनी डायग्राम बी आमकां सांगलें तूं म्हणपा लागला 8 दिसां पयलीं येयले तेन्ना म्हणपा तुमची कंप्लेंट पावोन हांव म्हणलें आमची जर कंप्लेंट जर पावना जाल्यार म्हटलें ह्यो तुमी ड्राफ्ट कसो दिलो तुमी आमकां करून आमची जर कंप्लेंट ना रजिस्टर चॅक केलो रजिस्टर एकय कंप्लेंट ना पूण ड्राफ्ट कसो आहा तर आमच्या पंचान आमकां सांगलें न्ही आमकां आनी पंच आमचो आहा तो ड्राफ्ट रेडी करून दिलो बाबा तो डायग्राम आमकां सांगलें खंयच्यान कनेक्शन खंय दितलें आनी कितें केलें आतां कितें म्हणटा तूं आतां कितें म्हणटा आतां ताका रावलें न्ही कोण जो सिनियर कोण कामाचे लोक रातचे उदीक भरतात आनी कामाक केन्ना वयतले 12 म्हणटा उदीक येता म्हणटा ते सोडटा बरें घरा कडेन सगळें सकाळी येता उदक 10 आमकां भेटना सकाळी येता थंय दाखोवन 10 येता सकाळचें आमच्या 12 येता तरी आमचे बायलां उठान भरताला उदीक ना आनी मागीर कामाक केन्ना वयतले आमी उदीक भरपाक रावतले आनी कामाक बील आमकां रातचें दिता एका दिसाचें दिता जेन्ना ते आमकां घेवन येता बील सारकें मारून दिता न्हू बील तेन्ना कितें कमी करता ते दादी बाबा मायनस करता बाकी 10 येता उदीक
ते कितें तांकां ते VIP लोक येता गे ते VIP आनी तांकां सुटा कितें ते एक्स्ट्रा पयशे तांकां पे करता जालें न्हू सगळ्यांक सारकें पहिले मेन लाईनीक कनेक्शन केला 4 फावटी खडला JCB हाडला आम्ही स्वतः पैसे खर्च केला इवन सुक्रेश मयेकरान पैसे खर्च केला JCBचे PWD एक पैसो दिवंक ना 4 फावटी मेन लाईन खडला सगळे चेक केले तरी उदकूच मेळना आज महिनो 2 महिने आले ते फायंड आउटूच करता खंय तांकां फॉल्टूच मेळना खटपाचे लेबर हाडपाचें काम पावपाचें आमचे पयशांनी PWD येता इन्स्पेक्शन करता वयता पैसे आमचे मोडटा सुक्रेश मयेकरान मोडटा किंवा विलेजस मोडटा पैसे 1 रुपया PWD दिना उलट हे त्रास तेंचे उदकाचे आता ऑलमोस्ट 8 महिने 9 महिने जाले सांगले ते आमकां खबरूच ना म्हणटा खणपाचे ताका खबर आहा आमच्या खणून घेता पायप ओपन करून घेता आणि आज उदक ना म्हणून ते कंप्लीट आमकां हे करता गव्हर्नमेंट म्हणटा फ्री उदक दिता पूण उदक उदकूच एक मेळना ना 16,000 रुपये ना 16,000 उदक ना 1,000 लिटर तर येवंक ना 16,000 लिटर उदक आहा ते उदक कांयच ना जाल्या पूण 100 हे सुद्दां येयना इतचे हाडटा पडटा उदक पिवपाक पैसे नाही हाडटा आमी 350-400 रुपयाचे एक बिसले आनी उदक पिता उदक ना आमच्या कडेन आणि बोरिंगाचे उदक आम्ही पिवंक शकना गोंयांनी आणि आता पळय बिल उदीक केन्ना 6-7 महिन्या पयलीं बारीक येताले तेज्या उपरांत ते बी बंद जाले आता आमी उदीक चिकलेच्यान वास्कोच्यान बाटल्यो भरून घेवन येता पिवंक जाय नळ ओपन केल्यार उदकूच येयना ना उदकूच सगळे येयना लोक म्हणटा तुमच्याच वाड्यार कित्याक प्रॉब्लेम आमच्या वाड्यार ना म्हणटा असो डोंगरेर प्रॉब्लेम तू पळोवपाक गेला सर थंयच आसतलो प्रॉब्लेम सगळे लोक तशेंच म्हणटा आता डोंगर प्रॉब्लेम आसा सगळ्यांक आमी सगळ्यांक विचारले आणि खंय वयता आमी हाडून उदीक थंयच्यान उदक आमकां मेळटा पूण आमच्या वाड्यार उदक येयना कितें करपाचें आमी कामाक वचपाचें काय उदीक भरून रावपाचें दीस रातभर उठान इवन इतले आता 8 महिने जाले जाल्यार एक दीस PWD डिपार्टमेंटान एक टँकर टँकर सुद्दां आमकां सादो दिवंक ना एक टँकर प्रोवायड करून एक टँकर 8 महिने जाले आता तू सांगता नळ ओपन केल्यार उदकूच येयना उदीकूच येयना बिलां येता उदक येयना बिलां आता ह्या म्हयन्यान सुद्दां येयले आमकां बिलां पण आमी बिलां कित्याक भरपाची जर आमकां उदकूच येयना जाल्यार आई तू कितें म्हणटा सांग हांव म्हणटा उदक येयलें जाल्यार आमकां 3 बी रातचें येता बारीक येता 5 वयता मागीर आमकां उदक मेळना आमी जाणटी मनशां जवळ आमी कितें बोरिंगार उदक हाडपाचें कित्याक लागून उदका आमकां त्रास आसडो उदक येता आनी आसडो उदक ना हे सांगता रोड फोडपाक परमिशन मेळोन सांगता आता गेले 7 महिने तुम्ही कशे मॅनेज करता काय म्हणटा उदक तशें त्या नासतना बोरिंगाचे हांव पयशांनी हाडून घेता म्हाजे कडेन उदक हाडपा जायना 10 रुपयान एक लोड हाडून घेता आतां उस हाडून घेवन 7 महिने जाले वापरपाक ते पिवंक शकना पिवपाच्या लायकीचें ना ते उदक आणि परमिशन आमच्या मातशें मागीर चेडूं कामाक वयता रातच्या 2 उठान 4 जावसर उदीक भरता वयता मागीर म्हाका उठयता उदीक ना आनी ते 7 कामाक वयता घोव म्हाजो डायबिटीस येता तेंच्यांनी पयला हांव म्हाज्या पांयांनी नजत आसलें हांव उदीक हाडटा आतां 5 फावटी बोरिंगाचें उदक हाडून येयलें हांव कसले आमचे हाल जातात आमी कितें करपाचें सांग आमच्या कडेन गाडयो आहा आमी गाडयेन हाडटली गाडी आसतले गाडी हाडटले सारकें बरें बाबा ते कितें म्हणटा आता तुम्ही हांगा येयल्या इंडिव्हिज्युअल येयल्लो एक दीस कोण मला हांव एकटोच येयल्लो तो म्हणटा कितें ते मोटर बसोवपा जाय तो येवपाक ना ते डुप्लिकेट घालूंक शकता म्हणटा तो मागीर परत सिट्युएशन जातलें तो मागीर म्हणपालो आतां मागीर तेंच्यांनी फोडून बी सगळे पळय तेच्या पयलीं बी तेंच्यांनी फोडून पळयलेले सप्लाय जावंक ना म्हणून पाळलो आतां ते तुमच्या लुकाड न्हू आमकां कितें सांगता तुमी सप्लाय आमी 8 जाणां येयल्ली बायलां मागीर हे मागीर आतां हेच्या पयलीं आमी हेच्या पयलीं आशेडो वरचे लोक केन्नाच येनासले हांगा हेच्या पयलीं न्हू हे कंप्लेनीच्या पयलीं कोणूच येनासलेले कोणूच येनासलेले कित्याक आसूं येता म्हणून आसूं फुडें फुडें दुखलताले आतां सोडूच जावपाक लागले उदीक नाल्यार कशे लोक रावतले आमी पयर 8 जाण कोरोना टायमार आमी 8 जाण येयले पयर मागीर परत आमचे 8 जाण भायर येयले आतां म्हणटा जायना टँकर हाडटा म्हटलं आता कितें म्हणटा आयज तुमी येयले ते कितें म्हणटा तुका परमनंट सोल्युशन करून येईन जे आहा तो म्हणटा दुनिया आहा तो म्हणटा येयना आमी येयक रावलो परमनंट सोल्युशन आमकां कितें दी तुमी येयसर रावतले हांगा येयसर रावतले आमी वयचे ना कित्याक 8 दीस 15 दीस आमी येवन रावंड मारीत वयता आतां काम धंदो सगळे भुरग्यांक सोडून हांगा वॅक्सिनेशन भुरग्यांचे ताका सोडून हांगा येयला आमी आतां आयज कितें परमनंट सोल्युशन आमकां जावनी बाबा उदक मेळटा करतले कितें सामान ना परमिशन ना म्हण ताजे ते फटींग उलयता न्हू ते फटींग तेजे करून गेले एक दीस कशें जाता जाय जाल्यार ते करूंक शकतात पण ते करिना लास्ट टायम येयल्ले पळय 8 दीस पयलीं तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें टी बी कितें तांकां लागता पळय ते टी हाडून दवरलें ओन्ली रावले ते रोड कटींग NOC आतां रोड कटींग हांकां जर NOC जर मेळना हे कन्सर्न डिपार्टमेंट हे JE कोण आसा पळय PWD डिपार्टमेंट हे कितें लोकल अशें प्रायवेटायन
आता तांकां जर डिपार्टमेंटाक एनओसी जर मेळना जाल्यार आनी कितें सांगपाचें आमी आणि सामान ना म्हणजे हॉस्पिटलची गरज आहे त्यामुळे पीडब्ल्यूडी आता फुडें तुमचें कितें डिसिजन कितें फुडें कितें आसतलें आमकां आन्सर कितें दिता तेच्या वरसून आमी ठरयलें कितें करपाचें आमी हांगाच रावता आमकां उदक जर येयना आमी हांगाच रावता सांजे सुद्दां हांगाच रावता म्हाका एक सांग आतां 8 म्हयन्याक टँकर बी कितें धाडटले ते एक टँकर ना कितेंच आमकां तुमी कितें सांगला तांकां टँकर भितर काय ना सांगला सगळें तांकां पयलींसून खबर आहा आमकां उदक येयना म्हणून आता ह्या दिसांनी तर लीव आमकां एक थेंब सुद्दां कळना नळाचो नळ ना जाल्यार टँकर सुद्दां धाडना ते टँक आज मेरेन एक टँकर धाडूंक ना आमी चिकले वास्को वचून बाटले भरून घेवन येता उदक तुमकां टाकी बांदपाक जागो आसा काय पयर येयल्लो पळय सर तांकां फोन केल्लो ते मागीर रोखडेच पावले तापयले तांकां ते आपोवन आशिल्ले मागीर टाकी बांदपाक जागो हमले येदी व्हडली टाकी बांदपाक हांगा जागो ना व्हडली टाकी बांदपाक जागो आसता मागीर खंय जागो आहा ते झाले टँकरच पावलो आनी टँकर हाडून म्हणजे सकयलीच येता आमकां ते आमच्यान व्हरपाक जाय सकयली बस राव पुरो न्हू टँकर येवन ते सकयल तूं वचना एकूण रावतलो न्हू टँकर येवन ते कितें टँकर आम्ही चालले